गाण्याचो अंक A28. Sorvespora mana nove git rosun gaya amche kati rosolia tahanin korunda koila Sorvespora mana sonto Hit gaita Sorvespora chamana Santo san hit gaita बापाची पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबा बडिनो आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां मागात आनी तुमकां गावतले म्हणून उगडास करता जायत्यो आमच्यो गरजो आनी देव त्यो ओळखून घेता पूण अदीक गरज वस्तू मागचे सुवातेर आमकां काळजाची कुशालकाय काळजाची शांती ह्यो अदीक गरजेच्यो आनी हे तर आसत सगळे आमी आपणाव येता देवा मदें हो एकवट गोट आसूंक बाबा भयणां मदें तुटोन आसलेले गांठीन हो एकवट सांबाळूंक आनी भाशेन काळजा मनाची तर शांती हे व्हडांतले व्हड देणें आमी देवा लागीं मागूंक गरज आयज जेजू आमचे लागीं मागता आनी म्हणटा मागात आपलो बाप आमकां दितलो आपूण आमकां दितलो आमी मोगडास करता ताचेरूच विस्वास करून सगल्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटेंत आमी हाडुया कोणेय तर आपल्या पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तांचोय आमी उगडास करुया आनी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची मागणी ह्याच देवा मुखार धरुया आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें मोगसणें मागुया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपुरीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या पुनश्वनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं कोट लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार करताय तुज्या उजव्याक मोहिमेन बसलोल्या ह्या आमच्या सोडवणदाराक एकवटून आमी जियेशें कर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानांत तुजीं भुरगीं जाल्ल्यांक अमोर आनी सुखाबरीत जिविताक उठय आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप आख्खी राती सोम्यान पावलूक दर्शनान म्हणलें भिवू नाका पूण उलोय आनी ओगो रावूं नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटोच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना
असो पावलून कोरिंथांत 1.5 वरस रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आकेयाचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कळपले आनी ताका न्याय सभेंत व्हेलो. ताणें म्हणलें, समोर्तीचेर आड वचून देवाक बसूंक म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलू तोंड उगडचे आदीं गालियोनान म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसलें खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रस्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव हिते पोरें आयकतलो आसलो. पूण हो थोंडो उतराचो आनी नांवाचो आनी तुमचे समोर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असले वस्तूची नीट करूंक म्हाका खोशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. ताणें सांगलो, सगल्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो. आनी त्या गोलबोलाची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरिंथांत रावल्या उपरांत भावा भयणाचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आक्विला बरोबर तारवार पावलू सिरियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतोच आपणें एक आंगवण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. समेस्त पोरसांनो ताळयो पेटात, सोतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचें मनशाचें बेन दवरलें. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो जबाब सर्वेस्पराक जोय. पोरसांक तो आमचे आधीन करता, राष्ट्रांक आमचे पांयां थाळां घालता. आमचें दायज ताणें आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जॅकोबाक खेरीत मोगान फावो केलें. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सोतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गणगणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या राजाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. कोस्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावन आनी अशें आपल्या मोहिमेक भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी भिनगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोती बरीत जातल्यात, पूण कोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसूत जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खंती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनीक कोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों.
आनी तुमचें काळीज कुशाल बरीत जातलें आनी तुमची कुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक दीस एक आवय आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन सर्कस पळोवंक गेली. ह्या भुरग्याक सर्कस पळोवंक दाखोवंक वतच थंय बसल्या तेन्ना सर्कसीक ह्या भुरग्यान वयर कांय मनीस जेलोय मारताले ते आनी एक दोनूय हात सोडून दुसरो मनीस जेलोय मारून ताका धोत्तालो तो पळोवन अजाप जालो. तो पळयतालो, पळयत रावलो कशे भाशेन एकलो मनीस हात सोडून दुसरो मनीस ताका धरता. अशें ते वयर जेलता ते कांय पावटी पांयांक धरून कांय पावटी हातीक धरून. आनी तेन्ना ह्या भुरग्यान आवयक विचारलें. ताका वयर आसलेल्यांक भिरांत दिसना. आनी तेन्ना तांच्या फुडल्यान कोण एकलो बसलोलो ताणें ह्या भुरग्याचो प्रश्न आयकून ताणें म्हणलें तांकां भिरांत दिसना कित्याक तांकां एकामेकाचेर विस्वास आसा. आयच्या पयल्या वाचपान सोमियान पावलूक दर्शनान म्हणलें भियो नाका पूण उलय आनी ओगो रावूं नाका कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. सोमी म्हणटा भियो नाका हांव तुज्या सांगात आसा. पावलूक सोमयाचेर विस्वास आसलो. ताका तांचेर एकामेकाचेर हो ट्रस्ट आसलो. जे भाशेन वयर हे सर्कस करताले ते तांचेर एकामेकाचो विस्वास आसलो. ते भाशेन पावलूक सोमयाचेर विस्वास आसलो. आनी कित्याक सोमयान म्हटलेलें भियो नाका उलय ओगो रावूं नाका कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. शुभ वर्तमानांतूय होच विस्वास आमी पळयता. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका परत पळयतल्यात आनी तुमचें काळीज कुशाल बरीत जातलें आनी तुमची कुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडून व्हरचो ना. गरजेचें काळजाची कुशालकाय, मनाची शांती, सोमयाचेर विस्वास दवरप, काळजाची कुशालकाय मागून घेवप हो जावंक जाय आमचो हेतू जेन्ना आमी आमचें रिलेशनशीप देवा लागीं उक्तावण करता. आनी तेन्ना हें तर रिलेशनशीप आमची हो तर संबंद देवा कडचो गोड आसा. देवाचेर विस्वासाचो आनी काळजाची शांती मागपाचो जाल्यार आमच्या जिविताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर बरो पडटा. हेंच करूंक आमकां तोच जेजू आदार दिता. ताचेर विस्वास धरून ताचे लागीं मागया. एक काळीज भियेनासतना जियोंक, एक काळीज शांतीन भरूंक आनी ह्याच काळजांतलो संदेश आमी दुसऱ्यांक पाठोवंक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितम ल्हान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उणो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो स्वर आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. सासणाचे देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताक पवित्र आत्म्याचे भोरतेन मोहिमेवंत करूंक तुवें आमकांय ताच्या मोहिमेवंत जिवितांत वांटो दितलोय म्हूण भासायलाय आनी त्या जिविताचें पवित्रपण तुवें आमकां आतांच जावन फावो केलाय. हें शुभ वर्तमान परगट जावन सगळ्या संवसाराक पावूं दी आनी जें स्वताक गवाय दिवन जेजून आमकां आदींच कळीत केलां तें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण भाग सगळ्या मनशांक मेळोशें कर. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळाक तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व डोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. तूं स्वर्गी तुका जय जय. बापा रोसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरालाची रगत. पातकाचें बोगसणें मेडशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविता जोड आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरचोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन 2 रुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून आपल्या शिसांक मागणे करूंक शिकयलें. जेजून म्हटलां बापा लागीं तुमी मागशात ते तुमकां तो फावो करतलो. ह्याच बापाचेर विस्वास करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सदकाय येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो घेवाय संवसारांत दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. आमच्या पातकांक लागून जेजूक मरणाचे आधीन केलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा,
दोयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis,